राम राज्य करता उरता कुशल ओबितागे बर्शी ಊರ್ಗೇನು ते ಒಟ್ಲಕ ಬರ್ಸಿ ಪ್ರೀತಿನ ಪ್ರೇಮಾನ वक्ता उरताय भरताक लक्ष्मणाक शत्रुघ्नाक बी दोन दोन चेल्ले दिल्लीला उरताचे ते लोक कुशल वापसून बी सಣ್ಣ उरताचे इतलेच शत्रुघ्न तेल बायल चिरडू बर्शी मधुरेंत उरता हांग भरत लक्ष्मण राम अयोध्येंत उरताची आनी तांगेली चिरडू उरताची एकमेका बर्शी अगदी प्रितीन उरून शिक्षणाने पूर्ण करून अगदी खुशीन उरताचे ती चिरडू बी तांगेली म्हालगड्यावारी बुद्धवंत विनयवंत धर्मान वागतली म्हालगड्यांक केन्ना दुख येनाशिची तांगेली मनातक वागतली अशी म्हालगड्याले तक्क उरता ती चिरडू तशी त्यांनी म्हणता म्हणता प्राय येता छोटे चिरडू राम तांकां बरे चली सोदून लग्न करता तांगेले राजभवन पैन रामान आनी लग्न जालें तेन्ना कशी एक हास्य करता नंदगोकुलशे आशिल्ली आतां परत ते नंदगोकुलशे ते तांगेले संवसार पुराचे एक दिवस ಒಟ್ಟು लोक सभेंत बसून उलयता उरताय एकलो गुर्त नाशिल्लो तेजस्वी मनुश्य थंय येता येवन हांव देवदूत म्हूण सांगता तेन्ना राम उठांगेन ताका ताका आदर सत्कार करता आनी ताका एक आसनाचेर बसयता कसं न्ही कसं काम म्हूण विचारता तो म्हणटा श्रीरामा हांव देवत लोकांनी सांगलें म्हूण हांगा आयलां तुगेलें एक म्हाका एक सांगचें आशिल्लें जाल्यार आमी उलयले कोणी आयकुचें ना हांव आनी तूं मात्र उरका म्हूण सांगता तें आयकून रामा दिसता अरे होश कसलें उलयता बाबा आजी पर्यंत हांव मागीर ओट्टू लोकां बरशी खंयच्या विशयाचेर निर्णय घेता आशिल्लो आतां हो म्हणटा हांव आनी तूं मात्र उरका म्हणून म्हळ्यार मेगेल लोकांनी तो विशय आयकून म्हूण जालो मेगेल लोकांक आयकनाशी उरता कसो उरतालो विशय मेगेल लोकां हातूंतल्यान म्हाका दूर करचे विचार की कशी हा गेलो आनी हांगा उठला काल सांगलें कशें येता आशिल्लें म्हूण दिसता जाल्यार तशें ताका सांगता येना न्हय कित्याक म्हळ्यार आमी पूजा करता देवत लोकांक दूत म्हूण सांगता आसतो आमी तर देवत लोकांक प्रसन्न करूं म्हण यज्ञ यागनी करताची म्हूण दिसता जाल्यार तेन्ना शेवटी विचार करता सांगता देवदूत कसो म्हणटा ए बेग बेग यो हो म्हाका टायम ना म्हणटा कडेक राम अडना म्हण ताका तागेले एकांत मंत्राना घरा घेवन वता थंय तो कसो म्हणटा बागील घाल का आमगे उतर कोणें आयकुचें ना म्हूण सांगता तेन्ना राम म्हणटा आमगेले हे देशांत तूं कोणी कोणाले उतर निपून आनी आयकनाची म्हूण सांगता जाल्यार बी तो आयकना तूं बागील घाल का आनी बागला भायर कोणा खातीर राबो का तुवें आनीक बागला भायर राबिल्ले मनशान कोणाक भितर सोडचें ना जर ताणें कोणाक भितर सोडल्या बा भितर आयिल्ल्याक आनी ते सोडिल्ले मनशाक दोग्ग लोकांकाचे देहांत शिक्षे दिवं का तुवें म्हूण सांगता तेन्ना होश कसले अशें करता आसा एक पण हांवें सांगलें आयकुचें लागलें शेवट पर्यंत आयकूं काय न्हय म्हूण घेवन अडना म्हणटा आनीक लक्ष्मण आपयता आनी म्हणटा ते देवदूतान सांगलें सांगता आनीक आयल्या रे त्या मनशाक देहदंड आसा हे तूं उडगास दवरून घे म्हणटा तेन्ना हो लक्ष्मण म्हणटा इतलें न्हय तांत कसो न्हय हांव राबून तुगेलें तें बागलाचें संरक्षण करता म्हणून पाप रामराज्यान तशी उरतकी म्हळ्यार खंयचेंय काम कोणी करताशिल्लें हें व्हड काम सान काम अशें कसलें नाशिल्लें बागेल राखून एक ते सेवकाल काम जाल्यार बी लक्ष्मणाक तांत कसलें उणेपण दिसना तो खुशीन राबता ते कवडा भायर ते भितर वतना पळय देवदूत रामाले म्हणटा रामा हांव आतां तुका जे गुपीत सांगता ते तुगेले घेवरो हांव कोण म्हूण तुका दिश्या परो हांव हे सृश्टीचे धर्माधिकारी म्हाका यम म्हूण आपयताची तूं बी तशीची हे जगाचें रक्षण करतालो महाविष्णू जगा रे धर्माचे लोप जाले तेन्ना ते धर्म सुदारसूच खातीर तूं मनुष्य जन्म घेवन हांगा जन्म घेता आनी जगाचे एक उद्धार कर तूं मनुष्य जन्मा येवन बी तो धर्मान उरगीन देवत सातसूचे येता म्हूण तूं दाखोवन दिला हे जगाक हे लोकांक तूं उरून तूं करचें ओट्टू काम जालें तूं उरका म्हण तूं हांगा उरचें ना म्हणटा तूं तुगे लोक येवच्याक बेडना ते तुगे इश्ट आनीक तूं हे मनुश्य देहांत उरून सीता विरह अशी नाना नमुने तुगेले दुख्ख तूं सहन करचें पसून तूं तुगेलें मन आयलें रे तुगेले वैकुंठाक परत येवीत म्हण हांव तुका सांगचें आयलां म्हणटा
आणि हंग उलयता आसतना ते भायर कसं येत की म्हळ्यार अगदी रागिश्ट दुर्वास मुनी अयोध्ये येवन श्रीराम खंय आसा श्रीराम खंय आसा म्हणटा येतात. ಒಟ್ಟು ಕಡೆ वचून ते मंत्राणागाराचे हांगा येता उरता ते अगदी झरान तेन्ना एकदम लक्ष्मण वचून तांगेल्या येता रपता आनी पांय पडटा तांकां. तांचे कडेन तागेलें तिका लक्ष ना. तो राम खंय आसा विचारता तेन्ना लक्ष्मण अगदी विनयतेन सांगता अण्ण भितर आसा आनी थोड्या वेळान तो येवन तुमगेलें दर्शन घेतालो. हांव भरता सांगता तुमगेलें जेवणाचें न्ही तें वेवस्था कर म्हूण सांगून म्हणटा. तांणी म्हणलें म्हाका वेळ ना म्हाका आत्तां चित्रामा पळोवका बागील सोडा म्हणून सांगता. लक्ष्मण म्हणटा आतां तुमकां सोडचें जायना. रामान तशें सांगिल्लें आसा आमी जाय म्हूण चूक करचें ना न्हय. ताका बेगीन तुमी शांत उरची. हांव भरता सांगून तुमकां आराम करूं सांगता म्हणटा. तेन्ना दुर्वासांक आनी काय इल्लो रागूच आमकां सांगता तूं कोण रे आनी तुका तो राम कोण. आमी येवन इतलो जाल्यार बी आमगेलें दर्शन घेतलें ना ताणें. हांव पण वचून ताका मेळ्ळें म्हणलें तूं बी थंय वचचें दितना म्हाका आतां पळय राग तर सांगता ना हांव तुमकां शाप दिता म्हणून सांग. आनी हात वयर करता. तें पळोवन लक्ष्मण पाप भिवन येता. तो एकदम दुर्वास म्हणून दिले पांयार पळोवन राग करनाकाची म्हूण सांगता. तेन्ना तांकां बेश्टें खोशी येता तशें पांयार पळोवन सांगिल्लें आयकून. तेन्ना म्हणटा लक्ष्मणा तुगे लण्णान कोणाक सोडनाका म्हळ्यार न्हय. अडना तूं म्हाका भितर सोडनाका जाल्यार तूं पूण भितर वचून तुका लण्णा सांग हांव आयला म्हूण सांगून म्हणटा. तेन्ना लक्ष्मणा दिसता देवा हो कसं नाही केल्यार सोडना न्ही. आतां हांव जर भितर गेल्यार म्हाका बी देहदंड न्ही शिक्षा. कित्याक म्हळ्यार रामान पयलें म्हळ्यार भितर कोणी आयल्यार बी ताका देहदंड न्ही आनी सोडील मनशाक बी देहदंड न्ही म्हूण. आतां हांव जर आनी हांकां सोडना बा दुर्वास मुनीका आनी आमगेले वंशाक शाप दितालेची ताका हांव वता भितर शिक्षा जाल्यार म्हाका एकल्याक न्हय बाकी लोक पूण सुखान उरताची म्हूण तो भितर वता सांगचें. तेन्ना तो देवदूत इतलेंय सांगता उरता रामा केन्ना बी वैकुंठा येवच्या शकता म्हणटा आसतना लक्ष्मण थंय वचून पावता. ते देवदूत बी पळयता राम बी ताका पळयता. देवदूत म्हणटा पळयलें वे रामा तुगेले भावान तुगेलें आज्ञेचें उल्लंघन केलें म्हूण माय जावन सोडतो. मस्त बेजार येता रामाक. तो लक्ष्मणा पळयता तो दुर्वास मुनी आयिल्लो सांगता ताका. तेन्ना राम आनी कसं उलयना सिदा भायर येता दुर्वास मुनीक पांय पडटा आनीक तांगेलें पादपुजा आनी करता. तेन्ना ते दुर्वास मुनी ताका म्हणचे श्रीरामा तूं खंयच्या होडकामान तशें की म्हाका गत ना. म्हाका तुका पळोवंक अशें दिसलें हांव तपश्चर्या बशिलो आतां उठलां हांव तपश्चर्यांतल्यान ना म्हाका मस्त भूक लागल्या म्हाका पयलीं एक बरें जेवण हाडून दी म्हूण सांगता. तेन्ना राम हाडना म्हणून ताका पंचपक्वानाचें जेवण हाडून दिता. तें पळोवन घेवन लक्ष्मणा दिसता देवा हें म्हाका सांगलें हांव करचें नाशिल्लें वगी म्हाका राग सो करून शाप दिता म्हूण सांगून भितर पेटोवन म्हगेलें अण्णालें येद्रा म्हाका कितलो सांचो केलें न्ही म्हूण दिसता ताका. रामाक कान्नान तो ते देवदूतान सांगिल्लेची रामा भावानच तुगेलें आज्ञेचें उल्लंघन केलें म्हणलें जाल्यार कान्नान तेची घुंवतो आशिल्लें बरयता उत्तर. तशें ताका दिसता अशी आमी कुटलोकांक आतां काल भोर नायलो असो दिसता. जाल्यार बी लक्ष्मणान राजाज्ञे वारे वागनाशिल्लें पळोवन ताका बेजार बी जाता. आनी ताका दिसता ताका शिक्षा पण दिवं का तांचे केले चुकेक. जाल्यार म्हगेले सावळीचो आशिल्लो म्हगेले भावाक हांव कशें देहांत शिक्षा दिवचें म्हूण बी दिसता ताका. राम बेजारान एक कडेन बशिल्लो उरता. तेन्ना लक्ष्मण येवन थंय राबता. तेन्ना राम म्हणटा चेडा तूं कसं केलें म्हूण सांगता. तेन्ना लक्ष्मण अण्णा हांव चूक केलो होय जाल्यार ते गोतून केलें हांवें कसलें की म्हळ्यार दुर्वास मुनी शाप तुज्या भायर सरले. मुनी शाप म्हळ्यार आमगेले वंशज वायट घेतले न्हय. तनी म्हणालें तूं वचून आमेल खबर सांग म्हणून तशी बी वच्चा ना म्हूण म्हाका गत आशिल्लें. जाल्यार चुकल्यार म्हाका मात्र शिक्षा शाप आयल्यार तो आमगेले वंशाक येता म्हूण घेवन हांव तुगे राजाज्ञे तोडलें निर्वनाशी म्हाका तशें करता जालें म्हूण सांगता. अण्णा हांव तुगेलें उतर मिरवलो हांव तशें करनाशिल्लें. आतां तूं हांव तुगेलो भाव म्हणून दिवची शिक्षा म्हाका शिवका म्हणना. कसलेय शिक्षा आसल्यार बी हांव भोगच्या तयार आसा म्हाका माफ कर म्हूण पांय पडटा. रामाक तेवटो आयकूंक एक आंत पिळ्ळ्या वर्सां येता ताका. तो लक्ष्मणाक फाटी परशितची दोळ्यांतलें उदक काडटा. तो म्हणटा तुगेलो तसलो भाव जेवका जाल्यार हांव मस्त पुण्य केलें. समुद्र मंथनान तूं कशी विश आयिल्लें ईश्वर पिवूंक घेवन
जगा उद्धार केला की तशी तू बी आमगेल्या वंशाक येवचे शाप चुकयशिल्ले आनी तूच शिक्षा घेता आसा. बरे दृश्टीन तूं हें केलें जाल्यार बी अपराध तो अपराधूच न्हय. हांव जर तुका श्रम केले बा तेन्ना लोक कसं म्हणटले, अयो हांव तुका देहांत शिक्षा दिवं का, म्हाका ते येवजेल्यार पडटा एक म्हणून दिता. आमी प्रितीन आशिल्ले ते देवा बी सहन जालें नाशें दिसता. आमकां टोयच एक काल भर नायला म्हूण सांगता इतलेच. हांव देहांत शिक्षा एक सम आशिल्ले एक शिक्षा तुका सांगता कसं की म्हळ्यार गांवा भायर घालचे बी एक मरणदंड नेवार ते ताका तूं अयोध्या सोडून खंय तरी वचून सोड म्हूण थंयच्यान राम वचून सोडता. लक्ष्मणाक भारी दुख्ख येता. तो थंयच्यान सीदा आपणाले अंतपुरा वता आनी उर्मिळेक वट्टू सांगता. तेन्ना ती म्हणटा तुमी म्हाका दुख्ख जाता म्हणून दोळ्या उदक काणकाची म्हाका कसं न्हय, तुमगेले कश्ट की सूख की तेन्ना तूं म्हाका बी एक वांटो न्हय. रामाना आज्ञा केल्या वरी आमी दोग लोक वचा. तेन्ना मागशी तुमी वनवासा गेले तेन्ना म्हाका तुमगे बरें येवचें जालें ना. म्हाका तेन्ना तो योग नाशिल्लो. आतां पुणें म्हाका तुमगे बरें येवचें का, म्हाका तुमी अवकाश करून दिवं का म्हूण ती सांगता. तें आयकून लक्ष्मणाक खुशी जाता. तो उर्मिळेक सांगता आनी तूं खरेंच म्हगेलें भाग्य दी वता. अण्णान म्हाका म्हळें वच म्हूण खंय वचचें हांवें. अण्ण म्हाका केन्ना खंय वच म्हूण सांगना जाल्यार निर्वाण आशिल्ली ताणें हांगा सांगल्या रामा बरशी उरनाशी हांव उरचें खंय. रामान आशिल्ले कडेन हांव उरचें. आतां केन्ना म्हगेल्या अण्णा बरशी म्हाका उरचें येना. हांव उरून बी उपयोग कसो जालें. ताकाच हांव हें देह त्याग करता म्हूण केल्या. अण्ण बी आनी मस्त वर्स उरतलो म्हूण म्हाका दिसना. हांव बी हें जग सोडच्याक हें एक कारण अशें जालें. तशी म्हाका योग कळत न्हय. प्राणायाम करून न्हू हांव देह सोडता. आनीक तूं बी जर म्हगे बरशी का तशी करता म्हूण सांगलें रे अण्णा यो आमी दोग लोक करून न्हू देह त्याग करया म्हणून सांगता. तेन्ना ती अण्णा म्हूण तागे बरशी का वता. तेन्ना दोग लोक कोणाले कसंय सांगनाचे. ते सरयू नदीचे दांड्याले घेताचे. थंय एक बरो जाग पळोवन एका एक जॉयंट जावन आशिल्ले एक व्हड इंगुदी रुखाचे मुळांत तूं दोग लोक बसताचे आनी ध्यान करच्याक सूर करताचे. लक्ष्मण तागेले बायलेक योग साधनेचे मूलमंत्राचे उपदेश करता. तशी दोग लोक ते न्हंय तुजे न्हांव नेताची आनी ते रुखा मुळां बसून ध्यान करच्या बसताचे. राम हनुमंता लेगीत जाल्ली लोट्टू घटना सांगता. ते आयकून घेवन हनुमंता भारी बेजार जाता. लक्ष्मण खंय वच्च्या पुरो तो अयोध्ये सोडून तरी वतना हांगा खंय तरी उरतलो म्हूण तागेले मनां दिसता. म्हणून हनुमंत ओट्टू कडेन सोदता. खंय पूण ताणें तागेले देह त्याग करचे फाव आसा म्हूण हनुमंताले मनां दिसता. परत तो ओट्टू कडेन सोदता वता. सोदता गेले तेन्ना ते सरयू नदीचे दांडेरी दोन लोक बसून ध्यानस्त आशिल्ले ताका दिसता. म्हूण तो लागीं वचून पळयता. पळयल्यार लक्ष्मण आनी उर्मिळा ते दोनी लोकां तो पांय पडत थंय आनी सुमार थंय राबून पळयता राबता तांकां. आनी राम मंदिरा वता. सदां वचून दिवसांच्या 4-5 पद्दतीन तो लक्ष्मणा पळोवन येता आशिल्लो. लक्ष्मण आनी उर्मिळा एकदम योगांत बशिल्ले उठ्ठनात तांणी अशें एक 8-10 दीस जाले. एक दीस हनुमंतान थंय गेले. लक्ष्मण थंय उरना. मात उर्मिळ मात ध्यानस्त जावन बशिल्लो उरता. हनुमंत लागीं वचून पळयता. पळयलें तिगेले आंगाक एक दिव व्हड येवन सुचून घेवन बशिल्लो. तिका ते कसले कोत्तूर ते ध्यानस्त जावन उरता. हनुमंता दिसता आपण तो दिव व्हड ताणून काडयावे म्हूण. जाल्यार तशें करना तो अयोध्येक येता. हेर दिवस गेल्यार उर्मिळा बी थंय उरना. जाल्यार ते न्हंयच्या उदकांत ते रुखाचे बेर उरता न्हय ताका तांणी दोग लोकांले वस्त्र शिरकून बशिल्ले उरताचे. हनुमंतान पळयता पळयता आसतना ते बेरा बरशी ती वस्त्र बी ते न्हंयत व्हळून वताचे. ते पळोवन हनुमंत आकाशा पळोवन पांय पडता आनी एक व्हड श्वास सोडून घेवन परत अयोध्येक रामालय येता आनी रामालय सेव करता थंय उरता. अशी लक्ष्मणाले एक अवतार थंय संपता.